नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। नादिया तोरादो आत्महत्येचे केशींतल्यान मुखेल आरोपी आरडीए मंत्री मिकी 5 वर्सां उपरांत निर्दोष मेकळो करपाची तयारी। क्राइम ब्रांच फायल करता क्लोजर रिपोर्ट। हणजूणचे सेंट मायकल इगर्जेत तोडफोड, 15 गाडयो फोडल्यो। स्कुलाची बालरथाची तोडफोड, पोलिसांनी तोडफोड करतल्याक धरलो। सूत्र म्हणटात तो तकलेन सारको ना। पणजी पयलीं आशिल्ली तशी करपाचो काँग्रेसीचो प्लान। पोटवेंचणुकेक 56 कलमी जाहीरनामो। काँग्रेस मेणवातीची रॅली काडून करतली प्रचार। कसिनोचेर उतर ना। 4 आणि 5 स्टार हॉटेलां आणि शिक्षणीक संस्थांक FAR 20% वाडोवपाचो विचार। लोकांच्या सुचोवण्याक सरकाराची अधिसुचोवणी। 30 दिसांचो प्राझ। ऑरेल असोळणे, एक घर 2 मोटारसायकली उज्यांत काबार। सिलिंडराचो स्फोट, उजो पालोवंक गेल्ल्यांकय लागलो मार। 5 लाखांचे लुकसाण म्हूण अदमास। आणि शालेय पावड्यावेले राष्ट्रीय बुद्धिबळ सर्तींत नेटान सुरवात। 600 वयर भुरगीं फोंड्या सर्तींत वांटेकार। खबरो विस्तारान। नादिया तोरादो आत्महत्येचे केशींतल्यान मुखेल आरोपी आरडीए मंत्री मिकीक निर्दोष मेकळो करपाची तयारी चल्ल्या। सूत्र सांगतात ते प्रमाण क्राइम ब्रांच क्लोजर रिपोर्ट फायल करून केस बंद करपाची आसा। कोर्टा मुखार केन्नाय क्लोजर रिपोर्ट फायल जावंक शकता। मे 2010 मिकीचे इश्ट नादिया दुबावीत परिस्थितीत आत्महत्या करून सोंपिल्लें। ताचे 2 दीस पयलीं तें मिकीक मेळिल्लें। मिकीन ताचेर आत्महत्येचो प्रसंग हाडलो म्हूण मिकीक तेन्ना भितर उडयल्लो। नादियाच्या आत्महत्येच्या केशींतल्यान मिकी रोखडोच सुटपाचो आसा। सुत्रा प्रुडंटाकडेन उलयतात ते कोतान क्राइम ब्रांचीन ते दिशेन तयारी चलयल्या। क्राइम ब्रांचीन केशीचे चौकशीचो निकाल लायला। चौकशी 5 वर्सां चल्ली आणि आता 5 वर्सां उपरांत नादियाच्या मरणात मिकी पाशेकोचो कसलोच हात नाशिल्लो म्हूण क्राइम ब्रांचीक दिसता। क्राइम ब्रांच आता केशीचो क्लोजर रिपोर्ट कोर्टाक दिवपाचे तयारेक लागल्या। क्राइम ब्रांचीतल्या एका अधिकाऱ्यान वळख गुप्त दवरपाच्या अटीर प्रुडंटाक ही गजाल उलोवन दाखयली। चौकशे प्रमाण नादियान खंय चुकून वीख घेतले। नादियान मरणा पयलीं दिल्ल्या जबानीत आपणे टूथपेस्ट समजून रेटॉल घेतले म्हूण सांगला। क्राइम ब्रांच ते जबानेचेर पातयेवन केशीचो क्लोजर रिपोर्ट करपाची तयारी करतात। राजकीय दुस्मानकायेक लागून मिकीक हे केशीत घुस्पायल्लो आसूं येता म्हूण क्राइम ब्रांच आता मिकीक क्लीन चीट दिवपाचे तयारेत आसा। नादिया तोरादोक 30 मे 2010 दुबावीत परिस्थितीत मरण आयिल्ले। ते उपरांत कांय तेंप मिकी बेपत्ता आशिल्लो। 8 जुलै 2010 क्राइम ब्रांचीन मिकीक भितर उडयलो। उपरांत सुप्रीम कोर्टान ताका जामीन दिलो। मिकीचे गर्लफ्रेंड नादिया वीख घेवचे 2 दीस पयलीं मिकीक मेळिल्ले। Though crime branch has now concluded that Nadia died due to her own mistake, but in its closure report, crime branch has to give logical reply that how 11 injury marks were found on Nadia's body in the postmortem. Mukesh Kumar for Prudent. हणजूणचे सेंट मायकल इगर्जेत तोडफोड जाली। ते शिवाय इगर्जे लागसारच्यो 15 गाडयो फोडल्यो। बुधवारा मध्यान रातीं कोणे तरी हें कर्म केलां म्हूण थळावे सांगतात। इगर्जे लागसार आशिल्ले स्कुलाची तोडफोड केल्या। हणजूणच्या पुलिसांनी निर्दोष कांदोळकार म्हणटा त्या थळाव्याक अटक केल्या। सूत्र सांगतात ते प्रमाण तो तकलेन सारको ना। ही घडणूक बुधवारा राती आणि बिरेस्तारा फातोडेर मदीं केन्ना तरी घडल्या। अंजुनच्या सेंट मायकल चर्चीच्या मालमत्तेची तोडफोड जाल्या। तशेंच 2 बालरथ बसी सयत 15 परस चड गाडयो फोडल्यात। थळावे म्हणटा रातीची पुलीस गस्त सारकी घालनात। आवाज जाला म्हणून भायर सरला। खूब एकूच आवाज जाला। भायर सर जाल्यार कोणच ना। गाडी थंय आसले एकट्याची कोणाची। तो तेवट्यान गेलो आनी परत तो तेवट्यान वचून तेवट्यान घडा जाता ते आवाज येतालो म्हाका म्हणून हांव वचोंक ना। एकटोच आसलो ना, वयसो लागलो म्हाका। हांव तो वचून तेवट्यानसून एक 15-20 मिनटांनी सुमार परत येयलो आनी असो गेलो हेवटेन। Okay, this you can see the damage on this casket which is here for Padagner statue. In the morning the parishioners when they had come for mass,
they had a look over here and they found that this was totally damaged. Question arises is where is the patrolling, police patrolling? Because as per the news, what is in the air, there was some temple which is also bugled a few days back. So keeping in mind all these issues, the police patrolling has to be done, which is not there. But actually कस्टमराची गाडी आणि कामाक हाडलेली गाडी. सो राती सगळे म्हाका कितलेच्या अंदाजान म्हाका खबर ना, पण कोणे तरी फादर म्हणून हाडचे पडलेले. म्हाका मागीर सकाळी पुलिसीन कंप्लेन केल्या. अशें म्हाका लायनीन जवळ जवळ म्हाका 10-12 गाडयेचे हाडचे पडले. चर्ची लागसर आशिल्ल्या आसगाव युनियन स्कुलाचे बरेच लुकसाण जाला. Our Balrat is also been damaged. Classes have been damaged, and there are some blood stains also there. And even our primary has been damaged. ह्या घडणुकेची अंजुन पुलीस चौकशी करतात. पुलिसांनी 27 वर्साचो निर्दोष कानोळकर म्हूण एकल्याक अटक केल्या. सुत्रां सांगता ते प्रमाण तो तकलेन सारको ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फट्टे. 4 आणि 5 स्टार हॉटेलांक FAR 20% वाडोवन दिवपाचो सरकाराचो विचार चल्ला. हॉटेलां बरोबर शिक्षणीक संस्थांकय FAR 20% वाडोवन मेळटलो. त्या खातीर सरकारान जमीन उदरगत आनी बांदकाम वेवस्थापन कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो आसा. ब्रेस्तारा सरकारान राजपत्रीत अधिसुचोवणी काडून FAR वाडोवपाचेर सुचोवण्यो आनी हरकती दिवंक 30 दिसांचो प्रास दिला. उंचेली 5 वांगड्यांची समिती FARचे प्रस्ताव तपासतली. गोयच्या 4 आणि 5 स्टार हॉटेलांची बांदकामां करतना आता TCP कायद्यांत कांय प्रमाणात थाकाय मेळटली. FAR वाडोवन मेळटलो. सरकारान ह्या हॉटेलां खातीर FAR 20% वाडोवन दिवपाचो विचार चलयला. त्या खातीर सरकार जमीन उदरगत आनी बांदकाम वेवस्थापन कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो आसा. लोकांक ह्या विशीं कसल्यो सुचोवण्यो वा हरकती घेवंक सरकारान 1 म्हयन्याचो वेळ दिला. FAR 20% वाडोवन दिवपाचे हॉटेल वा शिक्षणीक संस्थांचे बिल्डरांचे प्रस्ताव हाताळपाक सरकारान 5 वांगड्यांची समिती नेमपाचें थारायलां. समिती अशी आसतली: शार आनी नगर नियोजन सचिव अध्यक्ष आसतलो. TTAGचो अध्यक्ष वांगडी आसतलो. पर्यटन संचालक, मुख्य नगर नियोजक आनी सरकारान नेमिल्लो आर्किटेक्ट वा इंजिनियर वांगडी आसतले. दुसऱ्या एका अधिसुचोवणेंत सरकारान कन्याधन येवजणेचें नांव बदलून आतां ती विद्यालक्ष्मी केल्या. ही येवजण वर्सुकी 2.5 लाखां परस कमी येणावळ आशिल्ल्या ST समाजांतल्या चलयां खातीर लागू जातली. दुसरे वटेन प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप येवजणेंत दुरुस्ती करून लावार्थी फामिलींक येणावळ मर्यादा सरकारान 2 लाख मेरेन वाडयल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. घेऊ एक विराम.